प्रितीच्या भयणी भावांनो, परिस्थिती पळोवप, ती वळखून घेवप आनी ती समजून घेवप मनीसपण खुणायता. त्यावून तेच परिस्थितीन एक मत जावन ती नवसोरता आनी नवें जिवीत दिता तें देवीकपण खुणायता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकांय मारयेची देखीन दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून ती नवसोरूंक आनी जिवीत दिवंक आमकां सगल्यांक आपयता. ह्या नोवेनान वांटो घेतना आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, वाड्यांत, गांवांत आनी वावराच्या सुवातेर आमच्या वांगड्यांची आनी सांगात्यांची परिस्थिती समजून घेवन ती नवसोरूंक आनी जिवीत दिवंक आमकां जेजू भाशेन समजिकायेची मनशां कोर म्हूण ह्या नोवेनान आमी मागुया. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांनो, आत्मो मेला त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सवें तुमी आजून बुरगुल्लीं जाले परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जिवंक तुमच्यान तेन्ना नजो जालें आनी आजुनूय नजो, कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी जोगडी वसतात म्हणटोच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेलोन आपोलो कोण आनी पावलू कोण? तुमकां बाबार दिला ते सेवक आमी. सोम्याच्या देण्या प्रमाणे जोण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयला, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो मोटवासो न्हय, पूण वाडयता तो मोटवासो, आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता ते आनी शिंपता ते मनशा मोदें कांय अंतर ना. जोण एकल्यान काम केल्या ते प्रमाणे देव ताका मुजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाची सौकारी, तुमी देवाचे शेत आनी देवाची इमारत. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच पागी. जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच पागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणेन वेचून काडल्या. स्वर्गार थावन सर्वेस्पोर नोदोर घालता. सगल्या मनशाकोल ताचे मुर्यांत आसा. जबाब: जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. रितुमेर जियेता तितल्यांच्याय आपल्या ठिकाणांत थावन तो दिश्ट घालता. ताची सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब: जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताच्या सवें काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब: जी पोरजा देवान वेचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणेन म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. जुवांवा पोरणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या खुर्सा सोरशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफसाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, ल्हानसो नियाळ आयच्या विशया वयर दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून तांची गरज वळखून आनी तीच परिस्थिती सुदारूंक व नवसरूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. ह्याच मोनान आयचो सेवा धर्म आमकां 3 कल्पनांचेर लक्ष घालूंक आपयता. ती म्हटल्यार समज, वळख आनी सुदारणी व नवसरणी. आयचो विशय आमकां मारयेची देख आमच्या मुखार दवरून मारयेन केलां तशें दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून घेवन नवसरणी आनी जिवीत दिवन जेजू भाशेन समजिकायेची मनशां जावंक आमकां उलो मारता. आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार जेजू मारयेची परिस्थिती आनी त्या वन शिसांची परिस्थिती समजता, वळखता आनी नवसरता. आपणाच्या मरणा वरवीं एके आवयक पूत ना जालो म्हूण समजता, तिका पुताची गरज आसा म्हूण वळखता आनी तिका शिसाच्या रुपान पूत फावो करून ताची परिस्थिती नवसरता. काना गांवांत लग्न वसऱ्यान सोरो संपलो तेन्ना मारयेन त्या लग्नाक सोरो संपला म्हूण परिस्थिती समजली. तांकां सोऱ्याची गरज आसा म्हूण गरज वळखली आनी आपल्या पुताक सांगून सोरो करून तुमची परिस्थिती मारयेन नवसरली. ह्या वर्साचे गवळीक चिंतीन जेजू आमकां आपणें केलां तशें करूंक आपयता. जेजून दुर्बल्या सोबे, गरिबा सोबे, असोक्ता सोबे, विधवा सोबे, पातक्या सोबे काकलुतीन वागलो आनी आमा मनशाची सकयल पडलेली परिस्थिती समजून बोक्षण्याची गरज आसा म्हूण वळखून तांचे नवसरणे पासत ताणें आपणाकूच खाली करून कुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आमच्या जिवितांत आमी जेजू आनी मारये भाशेन वेता थंयसर नवसरणी हाडूंक आमकां जबाबदारी आसा. नवसरणी नवेपण आनी जिवाळाय हाडटा आनी हीच जिवाळाय पवित्र सभेचें मिसांव फलादीक करता. तर जंय आमी आसाव आनी जंय आमी वेताव थंय आमच्या सांगात्यांक समजूंक, तांच्यो गरजो वळखूंक आनी तांची परिस्थिती नवसरून तांचो दर्जो वयर काडूंक ह्या नोवेनान आमकां सगल्यांक जेजूची कृपा मागुया. पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बेलंकनी भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन, तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका
गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरफेन बोलोले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोषान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पावसांत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कोड्यान कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.